आसा suka duka tu संगी आसा Jesu Diun tu Jesus Amka Diun tu Jesus Amche संगी tu आसा suka duka tu संगी आसा Jesu Diun tu Jesus Amka Diun tu Jesus Baby rante amka dostana Sairan amka tu murtai Jesu Baby rante amka dostana दुश्मनम का बेड़ो गलताना सैतम का जोंदी ताई जेसु दुश्मनम का बेड़ो गलताना सैतम का जोंदी ताई जेसु आमची संगीत आसा suka duka tu संगी आसा Jesu Diun tu Jesus Amka Diun tu Jesus Santos kalsan tumor tay Jesu Kan besaray amka dostana Santos kalsan tumor tay Jesu Dukchi mutra kalsak koptana Boksong kurpa tuli tay Jesu Boksong kurpa tuli tay Jesu Amche संगीत tu asa suka duka tu संगी asa Jesu Diun tu Jesus Amka Diun tu Jesus Tugasão haradan mahima Subhya tugasão stuti Tu sarvasu Tvam sosami Tvam sodevo Paratyamo पवित्र सक्रमेदान दो करोसो हाजर ताई सोनिया या वीडियो तुझे हाजर पनामी ओळख करते ताव सोनिया तुगामी दिन वस्ताव तुगामी आराधना करताव तुगामी स्तुति करताव सोनिया आमकांस संपूर्ण खरा तुझ्या पायांकडे समर्पण करता सोनिया सोनिया तू इंत म्हणाय कई सर दोघ या थेग भजनवा संगत मेलता तई सरवासा आज मी
आम्ही दोघांनी ठेगांनी सभाजना तुझ्या नावान तुझ्या हजरपणान आम्ही आसाव सोमिया आणि तू आमचे संगी हांगा हजर आसाय आमचे संगत तू आसाय हे सत आम्ही ओळखून घेता सोमिया तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही नामान करता सोमिया तुका आम्ही स्तुती गायता तुका आम्ही कीर्तनांनी गायता तुझी नाव तुझी कीर्ती आम्ही गाजयता सोमिया कित्याक तू आमचो देव आमचे खातीर या भोव पवित्र सक्रामेंतांत या घडये तो खरोच हाजर आसाय आमच्या हर एकल्याचे तुझे मोगाची कापुलतेची नदर तो घालताय तुझ्या गोपान तू आमकां घेताय आरावून घेताय सोमिया देखून आमी तुका अर्घ दिता तुका आमी दिन वाचता सोमिया आमी हांगासर आसाव जाल्यार ही तुजी आनी एक आमकां देणे जावन आसा फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय आमचे जिवीत तुवें सोलोवन येलाय सोमिया हर एका घडये मेठा म्हणल्या बरी आमच्या बगलेक तो रावलाय सोमिया आमकां जायते बरेपण तुवें केलाय तुवें सांबाळलेल्या वरवीं तुवें आमकां राखलेल्या वरवीं सोमिया या घडये आमी हांगासर आसाव तुजे समजर आसाव उपकारी मनान आमी हांगासर आसाव तुजी स्तुती आमी गायता तुका आमी आराधन करता तुका आमी नामान करता सोमिया आनी प्रत्येक जण आज परत आमकांत तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोमिया मुगलो थोडो वेळ तुजे संगत आमी गरजेत आसतना सोमिया आमचे संगत तूं राव आमचे संगीत राव सोमिया तुझ्या आशीर्वादाने तुझे कृपेत जरीत आमकां बस सोमिया आनी त्या मरेपाक आमचे जिवीत संपूर्ण सोमिया आमचे जिवीत नंदन कर सोमिया आमचे जिवीत फळाभरीत कर सोमिया तुका जावं आराधन तुका जावं नामान महिमा सोमिया तुका जावं होगळाप सोमिया तुझे नाव सदांच अमर जावं सोमिया तुका जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो 2 दिसां आदीं एक मलगडी स्त्री म्हाका भेटोवंक आयिल्ली आनी तिचो पूत एक आक्रिस्तांव चलये लागीं लग्न जाला आनी वो पूत फाटल्या दिसांनी आपणाच्या पतीने सांगता ह्या कुटुंबांत वस्ती करनासा आनी तें जावं बरो एका आक्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्लें ल्हान व्हड जालें तें मुस्तपटी म्हणटा की हांव इस्कॉलाक वेताना त्या कॉन्वेंटाच्या इस्कॉलान शिकोवन आसली आनी थंयसर चापल आसलें आनी थंयसर बसोंक मागणें करूंक कितलें प्रशांत जातलें कितलें बरें जातलें कितलो संतोश जातलो आनी त्या देखून आतां आक्रिस्तांव पूण काजो जावन आयला सांजेर 7 जाताना कुटुंबान म्हणटा की मागण्याक बसा मागणें करया मागीर तुमकां न्हीद येता मागीर तुमकां मागणें सोमा करूंक जायना त्या देखून आतां हो प्रशांत वेळ मागणें करया मागण्याक बसा आनी अशें सांजेचें मागणें तेर्स आनी सुरवात करूंक तें आपोवन दिता खंय एक आक्रिस्तांव चली मोगाच्यान मोगाल भवन आनी बहिणीनो ताणें सांगल्या बरी सोमियाच्या आजारपणान बसचें कितलें बरें सोमियाच्या आजारपणान बसचें कितलें प्रशांत कितलें अपूर्बायेचें आनी आजचे वर्तें भाग आमकां दुसरें ना आनी त्या देखून तूं जेजून मुरयेक म्हणलें मार्ताक उल्लेख करतना मार्ता तूं साबार संगतींनी मेतेर जालाय पूण बरो वांटो मुरयेन विसरून काडला बरो वांटो मोगाच्यानो आज ह्या सांजेच्या वेळार आमी तसो बरो वांटो विसरून काडला सोमियाच्या पांयां तळा पांयमळान थोडो वेळ बसोंक सोमियाक आराधन स्तुती करूंक सोमियाक थोडो वेळ आयकोंक सोमियाची सकत कृपा जोन घेवच्या खातीर ह्या प्रशांत वेळा हांगासर आमी आसाव तसो सोमी जे पांयां तळा मुरी बसोन आयकतली आनी आपणाक संपूर्ण तरान त्या सोमियाच्या उतराक मागण केल्ली तसो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये खरोच जिवो हाजर आसा त्या सोमियाचे हाजरपण एक घडी आमी बगया मोगाच्यानो आमचे थकले आमी बागावया बसुल्ल्या कडेन दिंबेर आसल्या कडेन एक घडी खालती आमी जावया ताजें हाजरपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमी वळखून घेवया मोगाच्यानो ही प्रशांत घडी ही भोव पवित्र घडी ही आमच्या जिविताची उंचली घडी ही आमच्या जिविताची आशिर्वादाची कृपेची घडी मोगाच्यानो आजचे की वर्तें भाग आमकां दुसरें ना
आणि त्या देखून आमचे तकले आमी बागावया, त्या सुमयाक आमी स्तुती करया, त्या सुमया मुखार आमी सुमयाक आमी नामान करया, त्या सुमया मुखार आमी सरपडया, ताजें हजरपण ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी वळखून घेवया मोगाचें. मोकळा आराधन तुका जेसू दयाळा, आराधन तुका कुर्पे सागोरा, कुर्पे सागोरा, आराधन तुका, आराधन तुका. ये सोडून धरा, ये सोडून धरा, आराधन तुका. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, तसो सोमी जिवो करो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. आनी प्रत्येक जाण हो जेजू जल्मोन ताणें मिसांव केल्ली ती सुवात इस्रायल, पालेस्तीन, इजिप्त ती सुवात जावन आसा. आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी ह्या जेजू समकल्ल्या, जेजू जियेल्ल्या, जेजून बरें केल्ल्या त्या सुवातेनी आज झगडें सुरू जावन आसा. थंयसर कठीण लढाई जावन आसा. सभा जाणांनी जीव तांचो होगडावन घेतला एकालेकान, आनी थंयसर एकालेकान अशांती रास करना आसा, बेंबिरांत रास करना आसा. आज ह्या मुखल्या वेळा आराधना वेळार आज आमी प्रत्येक जावन त्या जेजू लागीं आमी मागया मोगाचेनो. ताणें जियेल्ल्या, ताणें ल्हान व्हड जाल्ल्या, ताणें मिसा वावर केल्ल्या त्या पवित्र थळांनी इस्रायल, पालेस्तीन आनी ताच्या उपरांत इजिप्त आनी त्या बोवारीच्या सुवातेनी थंयसर शांती, समाधान राज जावन दी. आनी जंय तर कितें फाटल्या दिसांनी घडलां तें परत थंयसर घडचें नाका, आनी थंयसर संपूर्ण शांती, समाधान वस्ती करच्या खातीर आज आमी विशेश तरान मागया मोगाचें. आनी ह्या सुवातेनी आमची मस्त जाणां, आमचींत मंगळूर घरां, आमची मोगाची सभा जाणां वावर करना आसात, थंयसर वस्ती करना आसात, जिवन आसात, तांच्या संरक्षणा खातीर, तांच्या बरेपणा खातीर आज आमी विशेश तरान त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें. निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 7 आनी 8 हें वाक्य आमी आयकलें जाल्यार, वाचलें जाल्यार आमकां इस्रायल प्रजा इजिप्ताच्या गुलामपणांत कश्टोन आसल्या वेळार थंयसर देव कितें म्हणटा, मोइसेक विसरून काडटा, ह्या लोकांक सुडका दिवंक, ह्या लोकांक बचावी दिवंक. आनी तवळ सर्वेस्वरान मोइसेक म्हणलें उतरां निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 7 आनी 8 थंयसर उल्लेख केला. देव म्हणटा, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दलदेरपण पळयलां, तांकां दग दितेल्या अधिकारांत सुडका मेळच्या खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या, तांचें दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तकारांत हांव सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वालता त्या सोबीत आनी विशाल देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तातूंत आमी गायिल्लें तें गीत, आमचें संगी तूं आसाय, सुखा दुखांत तूं संगी आसाय, जेजू दिवन तुजी ससाय, आमकां दिवन तुजी ससाय. आमच्या जिविताच्या अरियेका घडये, आमच्या सुखा दुखांत, कश्टा आनवारांनी, आमच्या जिविताच्या पिडे शिडेनी तो सोबी आसा. आनी आमी उलो मारलेल्या वेळार ती बोब ताका आयकता. जर तर त्या इजिप्तकारांनी मारली बोब ताका आयकल्ली आनी त्या बोबेक ताणें स्पंदन करून मोइसेक विसरून खान तांकां त्या गुलामपणांतले भायर हाडून दूद आनी मोव वालतेल्या त्या सोबीत गांवाक व्हरूंक देव वयर तावन सकला देवन आयलो जाल्यार आमचो देव इम्मानुएल, आमचो देव आमचे खातीर मनीस जाल्लो, आमचो देव आमचे संगी आसा. आमी मारतना, आमी बोब मारतना, आमी उलो मारतना, आमी रडतना, आमी कांगल जातना, देदेस्पो जातना आमचें दूख ताका पावनांगी.
आमची बोबुताच्या मुखार पावनांगी आमी मागिल्लें तो आयकनांगी खंडीत मोगाल भावन आनी भयणीनो आमचो देव आमचे संगी आसा आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या संगीत आसा आमचे दूख रुधान आमचे कश्ट पिडा शिडा आमचे समासे हर एक तो पळयता आनी आमकां स्पंदन करता मोगाच्यानो आमच्या सांगाता रावोंक तो येता आमकां सुडका दिवंक तो आशेता आमकां बरेंपण करूंक तो आशेता आनी हो देव द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 30 आनी 1 वाक्य 7 आनी 8 आनी थंयसर मोइजे जोशुवाक सांगली उतरां सर्वेस्पराची तो कितें म्हणटा धैर्य घे आनी थीर राव कित्याक तुवें ह्या लोकांक सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयलेल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो तो तुजे सवेर आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तेरगून ही उतरां म्हणटा सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो तो तुजे संगी आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना मोगाच्यान हीच उतरां आमकां हर एकल्याकी लागू जातात आमच्या दिसपट्या जिवितान आमचो सर्वेस्पर आमच्या मुखल्यान वेता आमी खंयसरी वेताना जावंक बरो पयनाक वावराक आनी विविध गरजांक वेताना आमचो सर्वेस्पर देव आमच्या मुखल्यान वेता आमच्या सांगात तो रावता आमकां सांडून घालना आमकां बिलकुल सांडून घालना आमचो देव त्या देखून तो जिवो देव तो जिवंत देव तो बळवंत देव मोगाल भवन आनी भयणीनो आनी त्या देखून तो इसाया प्रवाद्यान म्हणली उतरां अध्याय 12 वाक्य 2 तो म्हणटा वय देव म्हजें तारान हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदीस भियोवचो ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन तो जाला म्हजें तारान Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जन ही उतरां एक घडी सांगात म्हणया आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचे दवरया बावर्तान पातयेनीन ही उतरां आमी म्हणया वय देव म्हजें तारान वय देव म्हजें तारण हांव ताचेर विश्वास दवरतां हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदीस भियोवचो ना आनी हांव केदींच भियोवचो ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन आनी म्हजें गायन तो जाला म्हजें तारान तो जाला म्हजें तारण वय देव म्हजें तारान वय देव म्हजें तारण हांव ताचेर विश्वास दवरतां हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदीस भियोवचो ना आनी हांव केदींच भियोवचो ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन आनी म्हजें गायन तो जाला म्हजें तारान तो जाला म्हजें तारण एक घडी आमचे दोळे धांपिया तेस सुमया मुखार आमी आसा मोगाच्यानो मुखल्यान तो वेता फाटल्यान कुशीनी म्हाका ताणें रेवोड घाला ताचो उजवो हात म्हजे वयर आसा आनी ताका लागून आमी धैर्यान म्हणयेत हांव कित्याक भियोवचो ना सर्वेस्पर म्हजें बळ सर्वेस्पर म्हजें गायन सर्वेस्पर म्हजें सर्वस्व ताचेर पातयेवया मोगाचें न्हू ताचेर विश्वास दवरया आमकां एक घडी संपूर्ण तरान तेज्या पांयां तळाडया समर्पण करया ह्या नश्वर संवसारांत आमी जियोवन आसा पळयनारी आमी आज आसा फाल्यां आसा नेनाव आमचें म्हणलें कितेंच ह्या संवसारान ना आसा जर कितेंय ताणेंच दिल्लें ताच्या उदार मनान उदारपणान दिल्लें ते देखून ताका आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू एक घडी आमच्या जिविता खातीर ह्या सोबीत जिविता खातीर ताका आमी अर्गां दिवया आमच्या जिवितान केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणा खातीर ताचो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू आमकां एक भद्रती दिल्या जावं बरो आमकां वस्ती करूंक एक कुटाम दिला एक संस्थो दिला एक पवित्र जागो दिला आमकां हर एकल्याक वस्ती करूंक आमची म्हणली मनशां दिल्यांत आमची जतन करची मनशां दिल्यांत त्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू कितलो बरो देव
ह्या नश्वर संवसारांत आमी पयनारी जावन समकताना आमचे संगी रावन आमकां आदार दिवचो आमचो बळवंत देव. ताचेर पातयेनी दवरया, विश्वास दवरया मोगाचे न्हू. आमकां ताका समर्पण करया, आमचे सुख दुख ताचे कडेन सांगया, आमचे पिडा शिडा ताच्या पांयां तळा समर्पण करया. आमची बोगणां ताचे कडेन आमी उसारया मोगाचे न्हू. तुमची जबाब आराधन तुका सोमयां जेसू. आराधन तुका सोमयां जेसू. या भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं कोरोसो आजार आसाय देखून आराधन तुका सोमयां जेसू. दिसभर आमचे संगी तूं रावताय देखून आराधन तुका सोमयां जेसू. तूं आमचो खरो आनी जिवो देव देखून आराधन तुका सोमयां जेसू. आमी उलो मारतना एक घडये आमकां आयकताय तूं देखून आराधन तुका सोमयां जेसू. एक सोबीत जिवीत आमकां दिवन आमचे जिवीत तूं सोलोवन व्हरताय देखून आराधन तुका सोमयां जेसू. ह्या जिविताच्या पैना वेळार विविध कश्टां दुखा वेळार विविध पिडे शिडे वेळार पडण्या वेळार तूं आमकां बुजयताय, धैर्य दिताय, सांगात दिताय देखून आराधन तुका सोमयां जेसू. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तुज्या मोगान सांबाळताय देखून आराधन तुका सोमयां जेसू. आमकां हर एक घडये विविध साक्रामेंतां मारिपाक पोसताय, आत्मीक गठाय दिताय देखून आराधन तुका सोमयां जेसू. आमी उलो मारतना आमकां तो पावताय, आमच्या बगलेक तूं रावताय देखून आराधन तुका सोमयां जेसू. एक बरें कुटाम आमकां दिवन कुटुंबाच्या सांद्या मारिपाक आमची जतन करताय देखून आराधन तुका सोमयां जेसू. आमच्या जिवितान विविध मनशां मारिपाक प्रत्येक जण बऱ्या मनाच्या मनशां मारिपाक तूं आमकां आदार दिताय, सांगात दिताय, बरें करताय देखून आराधन तुका सोमयां जेसू. तुमकां कोणाकी उले कुर्सूंक जायल्या कुर्सिया. ह्या पवित्र साक्रामेंतान तुका आराधन करचें भाग तुवें फावो करणं आनी ह्या आराधनाक हांगासर आमी समेस्त एकठांय केल्या सोमयां जेसू तुका. आराधन तुका सोमयां जेसू. ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत सकत आनी बोळ आमकां फावो करणं ह्या आराधनांत आमकां घटाय दिवच्या जेसू. आराधन तुका सोमयां जेसू. ह्या पवित्र साक्रामेंतांतल्या सरपणान आमी समेस्त वांटेली आसतना आमच्या पातकांचेर तुजी नदर घालताय तरी आमकां अस्कत कांय तावण बळवंत करच्या मोगळा जेसू. आराधन तुका सोमयां जेसू. सर्गींच्या बापाक आबा बापा म्हणून उलो करचें भाग आमकां फावो केल्ल्या सोमयां जेसू. आराधन तुका 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 सोमयां जेसू. हांव स्वाट सत आनी जिवीत ह्या वाटे मुखांत गेल्ल्यांक हर एक लासासनी जिवीत बसयल्या जेसू. आराधन तुका सोमयां जेसू. हांव सुकरी दाखवाल आनी तुमी म्हजे फांटे आमकां त्या दाखवाली संगी मेळोवंक आमकां आपोवणें दिवन आमकां फांटे करून दिल्ल्या जेसू. आराधन तुका सोमयां जेसू. हांव जिविताचो वंडो जिविताचो वंडो जावन आमकां हर एका साक्रामेंतान आमच्या काळजान वस्ती करच्या जेसू. आराधन तुका सोमयां जेसू.
त्याच सुम्याक आमी स्तुती करन गव्या गीत स्तुती सलो जय निनगे येसु नाम स्तुती सलो जय निनगे पान नंबर 66 सकड़ा में उभे रविया
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बस आम्ही मुगाल भवन आणि बहिणीनो थोड्या तेंपा आदीं एक तरणाटो म्हजे लागीं येवन जिवितांत मागणें ना देव ना देवस्पन ना खंयचेंय ना आनी तातूंत जिवितांत ज्या ताणें चिंतलें काम वावर खंयचेंय जायनातलें आनी तातूंत जिवितांत आपूण सुसायड करया मरया तसलीं भोगना परत आनी परत ताचे जिवितांत उदेतलीं आनी म्हजे कडेन उलोवंक आयिल्ल्या वेळार हांवें ताका सभा संगती सांगल्यो आनी एक हांवें कदाळी सांगचें लग्ना पुर्विल्ल्या शिक्षणा वेळार हांवें सांगचें तुमचें जिवीत देवाक समर्पण करा केदाळा तुमचें जिवीत देवाक उगडापें करतात केदाळा देव तुमच्या जिवितांत राजवडगे चलयता ताची पदवी चलयता तवळो ताची महिमा तुमच्या जिवितांत तुमकां अनुभव करूंक मेळटली देवाक लागीं सरा देवाक लागीं येया देवाक तुमच्या जिवितांत जागो दिया तसो मोग अनुभव करा तुमच्या जिविताक समर्पण करा ह्या तरणाट्याक हांवें तेंच सांगलें आनी मस्त ताणें मागोवंक सुरू केलें मस्त मागोवंक ताचें जिवीत देवाक ताणें समर्पण केलें ताच्या जिवितांत कश्ट उणें जावनात वा ताणें चिंतल्या बरी समस्ये परिहार जावनात पूण एक सत हांवें ताच्या जिवितांत पळयल्लें देवाक मस्त लागीं आयला देवा थंय पातयेनी ताची इतली सडल्या आनी हर एक दीस मागता देवाचे उतार तो वाचता आनी त्या मारी पात आपणाकच एक नवी सकत दिवंक ताच्या जिवितांत सकला आनी नव्या बरवशान तो मुखार चलतेत आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मगचनो आमचो देव आमचे संगी आसा पूण त्या देवाक आमी लागीं सरा जाय त्या देवाक आमचें जिवीत आमी समर्पण करूं जाय त्या देवाक आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करून घे जाय तरी जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 म्हणटा देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो तुमी पातक्यान तुमचे हात धुया तुमी दोड्या मनाचे न्हू तुमचें अंतस्करण नितळ करा आनी त्या देखून जाकोबाचें उतरां आमकां लागू जातात देवाक तुमी लागीं सरा आनी देव तो दोळा तुमकां लागीं सरतलो तुमचे संगत तो रावतलो तुमचे संगत तो वस्ती करतलो त्या देखून आमचें जिवीत आमी नवीकृत करूंक जाय आमचें जिवीत आमी सोम्याक समर्पण करूंक जाय मोगाल भवन आनी भयणीनो हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 10 वाक्य 22 अशें म्हणटा देखून खऱ्या काळजान आनी तीर बाबार्थाच्या खात्रेन आमची गुन्यांवां नितळ करून आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया त्या देखून आमचें सगळें जिवीत नितळ करून आमी देवाक लागीं ये जाय देवाक आमी लागीं सरा जाय ते वळो देवाची आशिर्वादां देवाची सकत देवाची पदवी आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक शकतले मोगाचें न्हू त्या देखून कीर्तन 70 आनी 3 वाक्या 20 आनी 8 म्हणटा पूण देवा सरशी आश्चिंत म्हजो संतोष सर्वेस्परा देवाक हांवें म्हजो आसरो करून घेतला तुजी कृत्या हांव परगतलो त्या देखून देवा सरशी आश्चिंत म्हजो संतोष सर्वेस्परा देवाक हांवें म्हजो आसरो करून घेतला त्या देखून आमच्याय जिवितांत इंत भोगना आमची जाय देवा सांगता सर्वेस्परा सांगता आश्चिंत संतोष आमच्या जिविताक समर्पण करून ताणें आमच्या जिवितांत आश्चिंत आमचो संतोष आनी त्या सर्वेस्पराक आमच्या जिविताचो आसरो करून आमी घेवंक जाय मोगाचें न्हू तवळ आमचें जिवीत तो चलोवन वता त्या देखून तो जेजून म्हणलें माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 वाक्य 11 आमी वाचलें कश्टांतल्यान आनी वाजान वयतलो येया म्हजे सरशी हांव तुमकां विशेव दितां आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमी ताका लागीं सराचे आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिविताच्या कश्टा वेळार दुखा वेळार पिडे शिडे वेळार समस्या वेळार रुदाना वेळार पडण्या वेळार आमी सडीत मापान ताका लागीं ये जाय ताचो आसरो आमी सोदूंक जाय ताच्या पांयां तळ आमी रावोंक जाय मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून परत एक घडी आमचे दोळे धांपिया त्या सोम्या मुखार आमी आसा आमी ताका लागीं सरया मोगाचें न्हू बावर्तान पातयेनीन
खऱ्या काळजान आनी थीर भावार्थाच्या खात्रेन त्या सोमयाक आमी लागीं सरया. आमचे उणेपण आमची अस्गतगाय आमी ओळखून घेवया. त्या सोमया मुखार आमी नितळ निर्मळ जावया मोगाचे न्हू. आनी आमचे जिवीत संपूर्ण तरान त्या सोमयाक आमी समर्पण करया. ह्या जिवितांत ताची राजवडकी, ताची पदवी, ताची महिमा आमची न्ही. हांवें सांगलें आमी नश्वर, आमी कितेंच न्ही. त्या देखून ताची राजवडकी, ताची पदवी, ताची महिमा आमच्या जिवितांत राज जाय. आमच्या जिविताक आमी उक्तें करया, समर्पण करया मोगाचे न्हू. आमच्या जिवितांत जिविताची काळोखाची कूस ताच्या मुखार आमी उक्ती करया मोगाचे न्हू. आमकां संपूर्ण तरान ताच्या पांयतळी ह्या कडेन समर्पण करया आनी त्या सोमयाक आमी लागीं येवया. तो सोमी म्हाका आनी तुका आपयता ताका लागीं येवंक, ताच्या गोपांत रावंक, ताचे तावन विशय उजोवन घेवंक तो आपयता. म्हजें आनी तुजें नांव कान तो उलो मारता, पूण आमी ताका लागीं सरोंक जाय. ह्या संवसाराच्यो वस्तू, संवसाराचे मनशां सर्वस्व न्ही. आमचो सोमी, आमचो देव, आमचे बद्रासरो, आमच्या जिविताचे सर्वस्व तो आसा. आमी दिरवी पुंजायलेल्या मनशा बरी, आमी एक बुद्वंत मनशा बरी. त्या देखून त्या सोमयाक लागीं सरया. सोमी ताचे दोनी हात उसावन आपयता, आपणाच्या गोपांत आपयता म्हाका तुका. ताच्या हजरपणां, ताच्या संगी रावंकचे खातीर तो आपयता. ते देखून आसा तशें आमकां संपूर्ण तरान ताका समर्पण करया. ताच्या गोपांत रावंक आमी प्रयत्न करया आनी त्याच सोमयाक आमी उलो मारया. सोमया तुजी कृपा, तुजी मजत आमकां दी. आमची काकूट कर, आमची दया कर म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागया. आमकांत ताका आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू. आमकांत संपूर्ण तरान ताका समर्पण करून आमी गावया गीत. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेंत ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. नितळ निर्मळ आमकां करता, ताच्या रक्तांत धुवन आमकां नितळ करता. तर त्या सोमयाचेर पातयेवन विश्वास दवरून ताका लागीं सरया, आमचे जिवीत ताका समर्पण करया. पान नंबर 23. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जिणेन कंगल जाताना, कती दुखीन बुडताना, सोम्या उलो मारताना, कांयच म्हाका उणेना. जिणेन कंगल जाताना, कती दुखीन बुडताना, सोम्या उलो मारताना,
Jesu, 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 Jesu. Amka paus sumia. Jesu, Jesu, Birmot paus Jesu. Amki heriet leki kaput ke Jesu. Tuja kopandam gangi. Jesu, Jesu, Jesu. Tuzo mogu amkandi Jesu. Jesu, Jesu, linduno amkandi tolnir malka Jesu. Jesu, Tuja mogantrawo, tuja hazar panadawo kurpa di Jesu. Jesu, Ini sabka sanina ka Jesu, amka sabal Jesu. Amje jivitun tu sono Jesu. Jesu, Jesu, Jesu. Amje sangi rao Jesu. Jesu, Amka sabal Jesu. Jesu. Amje jivitu sono Jesu, Jesu tu amso astro, tu amje bolo, tu amje sarva Jesu. Jesu tuje vina amka jivit na Jesu. Amje sangi rao Jesu. Jesu, Jesu, संभाल हमका Jesu, संभाल आशीर्वादनी हमका बहुत Jesu, Jesu, तुझे कृपा में सवाने हमका नेटे इसमिया Jesu, हम Jesu, जीवी संतोष बरिंदर पर बलाई के बदले लंका Jesu Jesu, तुझे रामी वाक्यता Jesu तुझे रामी विश्वास दबरता Jesu, Jesu, thank you Jesus praise you Jesus adore you Lord Jesus Jesu, thank you Lord thank you Jesus thank you for being with us thank you for blessing us thank you Lord Jesus praise you Jesus adore you Jesus thank you Lord thank you Lord Jesu, thank you Jesus Jesu, thank you Lord thank you Jesus thank you Lord Jesu, Jesu, praise you Lord Jesus praise the Lord Praise the Lord, praise the Lord praise the Lord, hallelujah hallelujah, hallelujah hallelujah, hallelujah hallelujah, hallelujah hallelujah. मोगचनो उबे रावया आमचे संगी आसो जेजू आमी ताका लागीं सरतना आमचे लागीं उलयता तर त्या जेजूक ह्या घडये आयकूंक ताचो संदेश आमच्या जिवितांत जोडून घेवंक आमकां आमी तयार करया देवाच्या उतराच्या सक्तेक आमचे जिवीत समर्पण करया देवाच्या उतराची सकत आमच्या जिवितांत ह्या घडये वाळोवन दी देवाच्या उतराच्या सक्तेन बरेपण आमकां जावं दी म्हणून मागया आनी ह्या देवाच्या उतराक आमकां संपूर्ण तरां समर्पण करून देवाचें उतार आयकून नियाळ करूंक आमकां इती करया पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजा पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजा देवोनो ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजा मते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 5వ अध्याय 27 आणि 28 वाक्य प्रद्वार करी नाका म्हणून पूर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोटे आशेन एका स्त्रियेचेर दीस लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करणी जाला देवाचें उतार हें फाटल्या थोड्या दिसांनी आमी नियाळ करनासल्ले हांव मागणें आनी मनशांचो सहकार
आज आमी एक मॅट आमी मुखार वचून आज आमी नियाळ करतले हांव चिंताप आनी ताचे परिणाम. कित्याक म्हळ्यार मुस्तुपुटी आमी मागणें करता मुस्तुपुटी आमकां मनशां कडेन संबंद आसा तरी पूण आमी यशस्वी जाता जिवनांत यशस्वी जाता आनी आमी चिंता हांव देवा कडेन मागोवन आसा हांवें मनशां कडेन उलोवनय आसा तरी पूण कित्या खातीर हांव म्हज्या जिवितांत यशस्वी जोडटा ना म्हणलें. आयच्या वचपांत जेजू म्हणटा जें कितें तुज्या जिवितांत तुवें प्रद्वार आदारीत आसा म्हणना पूण तें चिंताप येवन खोट्या चिंतपान तुवें दीस लायल्यार पुरो थंयसर प्रद्वार जाल्ल्या बरें आसा म्हणून. आज हांव प्रद्वारा विशीं उलयता आसतना पूण हांवें सांगचें ताज्या भितर आसचें देवाच्या त्या उतर जेजूच्या त्या उतरांच्या भितर आसच्या त्या राजांव हांव आज आमी नियाळ आसा. चिंतल्यार पुरो परिणाम जावन जालो. मुस्तुपुटी आमी सांगचें आसा म्हाका वेळच ना म्हणून. मुस्तुपुटी आमी सांगता म्हाका वेळ ना म्हणून. त्या मनशा लागीं वेळच ना म्हणल्या मनशा लागीं तुमी उलयशे जाल्यार ताजे सगळ्या जिवनांत कालें केलें म्हळ्यार दिसा केल्लें कांय येना. चिंतलें ताणें ताच्या चिंतपान ताजें आशिल्लें वेळ ना ताका वेळच ना त्या मनशाक. कित्याक ताणें ताकाच एका रितीचे मोतींत बंदड घालून जाला त्या खातीर तो कितेंय करूंक शकना. अनेकलो मनीस 1000 कामां करता ताका आनीकय ताका वेळ आसा. अनेक कालीं सांगल्यार थंयसर ताका वेळ आसा. खंयसर व्यत्यास घे म्हळ्यार तूं कितें चिंताय त्या प्रमाणे घडटा. थोडे म्हणटात म्हाका आज रातीक न्हीद पडना कोणना म्हणून त्या रातीक न्हीदच पडना. मागीर दुसरें सांगता हांवें चिंतलें कालच चिंतलें म्हाका न्हीद पडना म्हूण म्हाका पयलेंत उत्तारलें म्हणून. चिंतलें तुवें कुडलें थंयसर एक्शन जालें आनी त्या खातीर तुका रातीक न्हीदच पडना. मुस्तुपुटी आमी सांगता म्हाका खालेंगी हुशार नातल्या बरें जाता आनी आमी पळयलें जाल्यार थोड्या तेंपान आमच्या जिवितांत निजायके तशेंच घडटा. कित्याक घडटा म्हळ्यार म्हजें मायंडसेट म्हजें चिंताप कितें हांव करता तें कार्यरुपी तें जाल्ल्या बरेंच जावन तशेंच जिवितांत घडटा. ताका आमी म्हणटा चिंतपाचे नियम. आमी कित्याक यशस्वी जायना म्हळ्यार आमच्या मतीन आसा हांव दुबळो जावन सुजी येतलो म्हणलें हांव कालें केल्यार प्रेज येना म्हणलें तो मनीस केदाळ वयर येवंक जाता आसना. कित्याक ताणें निर्धार करून जाला ताज्या मोतीन ताणें चिंतून जाला हांव दुबळो आमी अशेंत जियोंक आमच्या आचे केसर आमकां जायना. त्या देखून आमकां अवकाश आसल्यारय आमी ते मुखार वयता आसना. कूड ह्या सन्निवेश आमच्या कुडेन सांगचें जाल्यार आमी टोटली निरापराधी आसले बरें म्हळ्यार आमचे कांय इनोसंट कूड सगळें घडचें आमच्या मोतीन. थोडे फावटी आमी सांगता मस्त पुरो आसना जाल्यार सकाळीं जावन सांजेर काम करता आसतना एक स्त्री म्हणूंक पुरो आज ऑफिसांत कितलें काम म्हाका पुरो जालें म्हणून. पूण तीच स्त्री घरा भोंवता आसतना तिच्या मोगाचें भुरगें कालें म्हाका मम्मा आज खावंक जाय म्हळ्यार टक्का तितू कोड तितू व्यक्ती टपक्क करून बारीक एक्टीव जाता. कित्याक त्या भुरग्यान उलयल्लें उतार त्या मोतीक तिणें घेतल्या वेळार हांवें आज कांय म्हणून करीजे आज नवें तें काण करीजे आज बरें टेस्टाचें काण करीजे म्हणल्यार कोडलें तिच्या जिवितांत नवो उल्हास भरता. थंयसर ऑफिसांत काम करतना ती म्हणटा म्हाका पुरो जाला आनी हे कितलें काम हें म्हाका पुरो जाला म्हणून. पूण घरा येता आसतना त्या भुरग्याचें थोंड पळयल्या कडलें त्या भुरग्यान कांय सांगल्या कडलें केदाळ तिका बगता ना हांवें कांय करीजे म्हणल्या कडलें मस्त एक्टीव जावन बरें करून रांदून बरें करून दिता. आतां सवाल त्या कुडीक हांव सकत आयली गी म्हणलें कुडीक खंयत हांव सकत आयली त्या व्यक्तीच्या चिंतपा वरवीं थंयसर सकत आयली.
आज हांव कित्याक ह्या विशयान नियाळटा म्हळ्यार आमच्या समुदायात जायतली व्यक्ती आज आमी मुस्तू संगतींनी आमी फाटी आसा, मुस्तू संगतींनी आमी फाटी आसा. हांव आसा, तूं आसा, सगळो आमी साबार संगतींनी आमी फाटी आसा जाल्यार हाका कारण आमचें चिंताप जावन आसा. केदाळा आमचें चिंताप आमचें एक्टीव जावन नांगी थवळ आमी आमच्या जिवनांत सलवता मोगाचें न्हू. मुस्तबोटी आमी देवा कडेन संबंद दवरला म्हण आमी चिंताव. आतां आमी सांगलें पळयतात म्हजें कंतार आमी गायलें, हांवें गावून सुशेत पूण म्हज्या चिंतपांत हांव बगना जाल्यार आत्म्याचें सकत म्हजें तें वळता म्हणलें हांव फिलींग करना जाल्यार म्हाका ताचो अनुभव जाताच ना. हांवें जिबेंत बऱ्या तरान गायत तरी पूण केदाळा हांव चिंता म्हाका एनॉयंटींग जावन आसा, म्हाका अभिशेक पण जावन आसा, निजायकी म्हाका भोगून आसा. थवळ थंयसर एक्टिवेट ह्या कार्यगत जावंक शकता. मुस्तबोटी आमी थोड्या कडेन मनशा कडेन उलयता आसतना बऱ्या रितीर सुबीत कन शेले मेले कन उलयता. काळीज मोत मात आमचें ताजे विशयान फारस आसता. आमी चिंतचें कितें म्हळ्यार ताजे कडेन बऱ्यान उलयल्ल्या वरवीं थंय म्हाका बऱ्यान उलयता म्हूण ना. केदाळा म्हजें भितरलें चिंताप त्या व्यक्ती विशयांत बऱ्यान नांगी हांव भायल्यान बऱ्यान उलयल्ल्या बरी केल्यारय ताका खंयच ताका प्रतिफळ मेळना. हाका म्हणटा आमी कपटपणाचें जीवन. ह्या आमचें चिंतापेक आमचें कार्य अनेक जाल्ल्यान आमकां तें फळ दिवंक शकना. त्या देखून पयत पुस्तक म्हणटा एफेसियन्सच्या घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 23वें वाक्य म्हणटा, तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जायसय. कित्याक आमचें चिंताप नवें जायसय? जर तर आमचें चिंताप पोरनेंच उरलें, तुवें कितलें मागणें कर, कितलोय लोकां कडेन संबंद दवर, थंयसर एक्टिवेशन जायना. जर तर हांवें बरो परिणाम ह्या यशस्वी जोडीचे जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांवें पयलें कालें करीचें म्हळ्यार म्हजें थिंकींग प्रोसेस चेंज जायचें. जर तर चिंतपाची सकत म्हजी बदलाना, कितलो वेळ हांवें मागणें केल्यारय म्हाका ताजो अनुभव भोगोवंक जाताच ना. कित्याक म्हजें चिंताप पयलेंचे बरेंच आसा आनी हांव कांयच बदलूंक शकना. ह्या थंयसर क्रियात्मक तरान थंयसर बदलावण जावना. आज आमी ह्या परिस्थितीर आसा जाल्यार कित्याक म्हणलें हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. आमी जायतले मागणें म्हणटा, जायतें आराधन करता, जायते प्रयत्न करता, पूण खंयसर गे आमचें चिंताप नकारात्मक चिंताप जाल्ल्या वरवीं सकारात्मक परिणाम आमच्या जिवितांत आमी भोगोवंक शकना. आमी चिंतचें कालें म्हळ्यार जें कितें आमी करता कोणायकी कळना. आमी कितें चिंता कोणायकी कळना. देवाक येना हांव चिंता हांव करता तेंच आमच्या मोतीन आसचें. पूण पयत पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार मार्काच्या 2ऱ्या अध्यायांत जेजू उलोवन आसतना थंयसर लोक कितें एक चिंता आनी तक्षण जेजू म्हणटा 8व्या वाक्यांत ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? त्या मनशांनी कांय सांगूं ना जेजू लागीं अशे विशय आसा म्हणून. तक्षण जेजू म्हणटा तुमी कशें अशें कित्याक चिंतात म्हणून. म्हळ्यार जें कितें तांणी मनशांनी चिंतलें मात्र वास्तवीक तरान उलयल्लें बरेंच तें जालें. वास्तवीकपणान तें एक्टिवेशन जावन जालें. आनी जेजू त्या खातीर म्हणटा अशें कित्याक तुमी चिंतात? त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. जें कितें हांव तूं चिंता तेंच आमच्या जिवितांत घडटा. मुस्तुपटी आमकां बगता आमी सलवल्ल्या पर्यंत आमकां कांय करूंक जायना. त्या म्हणून सलवतात. आख्रे एंडींग रिजल्ट पळया. कोण म्हणटा पळय हांव सलवनचें खंडी साहेबानू जायना म्हणलें तो मनीस सलवनचेंत.
कोण मनीस म्हणटा पळय हांव कांय म्हणे करता विन्न जाता म्हूण सांगता पळय तो कसो म्हणे करन तो विन्नींग जाता कित्याक ताचें मायंडसेट ताका विन्निंगा कुशीन आपोवन व्हरता त्या देखून सांग पावलो आपल्या फिलिपिकारांक बरयल्ल्या 4 अध्यायान 8 वाक्यान म्हणटा शेकी भाव भयणीनो जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगापात्र आनी बरें मनापात्र तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी ओगळीक फोव जाल्ल्या तसल्यांचेर तुमचें गमान व्हरा पळय हांगा तर पॉजिटीव एटिट्यूड पॉजिटीव चिंताप सकारात्मक चिंतपा विशयंत फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावल सांगता कितें म्हणटा तो कितें मर्यादेचें कितें निर्मळ कितें नितीचें कितें मोगापात्र कितें मनापात्र कितें उत्तम ओगळीक एक फोव जाल्लें ताजेरच तुवें गमान दोन पॉजिटीव चिंतून तूं वसाय जर तर तूं चिंतून आसाय हांव संतोश बरयत आसा हांव संतोश बरयत आसा तूं संतोश बरयत सगळो दीस आसताय हांव बऱ्या हेल्थी आसा हांव बऱ्या भलायकेंत आसा म्हजे कडल्यान हें करूंक जाता म्हजे कडल्यान साध्य जाता तूं पॉजिटीव सकारात्मक चिंताक हर एक म्हजे कडल्यान जाता म्हणून वांजेल्यांत आमी एक उदाहरण पळयता जोबाच्या जिवितांत तो म्हणटा जोबाच्या पुस्तकांत 3 अध्यायान 25-26 वाक्य पळयलें जाल्यार थंयसर म्हणटा जें हांव जियेता तें म्हाका घडटा जें म्हाका आकांतान भरता तें म्हजेर येता परत वचता जें हांव भियेता तें म्हाका घडटा जें म्हाका आकांत भरता तें म्हजेर येता मुखलें वाक्य म्हणटा ना म्हाका सुख ना म्हाका शांती ना म्हाका विशेव कित्याक म्हजेर येतात कश कित्याक येतात हांव चिंता तें म्हजें थंय घडटा कितें हांव भियेता तें म्हजें थंय जाता आनी हें वास्तवीक तरांनी आमी पळयता मोगाच्यान भे आयल्या वेळार कितें जाता भे केदाळा आमच्या मोतींत भे रेखता त्या वेळार आमकां बंद जाता आमी पळयता पयल्या वांजेलाच्या पुस्तकांत थंयसर आदावानी येवेक ताणें फळ केलें देवाचो थाळो आयकलो तांकां भे रेगलें आनी कूडले ती रुखां मळां वचून खंय काडली पळोवन रावलें बंदीत जाली आज आमी मुस्त संगतीन हांव तूं भियेता केदाळा आमच्या मोतींत बेयाचें चिंता पयलें आमी साबार संगती करूंक मुखार वचना आमी भियान एका मुल्याक बसता आनी त्या खातीर हांव तूं यशस्वी जायना मुस्तबोटी तें बेयाचें चिंताप आमकां दुबाव आसा करूंक शकता आनी आमचे थंय हर एक दुबाव आमी तो करूंक गेल्ल्या वेळार आमी फेलियर जाता वा हें भें म्हाका तुका जिविताचें झुजोवंक जायना खाल जाता कोणा कितें जाता कोणा त्या खातीर मुस्त जाणारे पयशे आसात तांकां इन्वेस्टमेंट करून बिजनेस करूंक जायना प्रत्येक तरान आमचो समुदाय मुस्त लोकां कडेन आमचे कडेन पयशे आसात ना म्हणून न्ही आमकां बिजनेस करूंक जायना कित्याक आमकां बिजनेस केल्यार पक्कान सोल्व जाल्यार लॉस जाल्यार कालें करचें गे म्हणून तेंत हांव नांव काडना तुमकां गुत्त आसा थोडे समुदाय आसात तांचे कडेन खंय पयशे नात ते बिजनेस करतात आमी बँकांत पयशे दवरचे तांणी लोन काडचें आनी तांणी बिजनेस करचें तांणी अभिवृद्धी जावचें आमकां तें मेळचें 100% वाड मात्र इन्फ्लेशन रेट 8, 10, 12, 14% पुरा भारत देशांत त्या रुपयाचें वॅल्यू उणें जावन येता आमी आसलो दुडू पुरा भियान बँकान दवरचो खंय म्हणे लॉस जावं नजो म्हणून आनी आमकां लॉस जाता कित्याक म्हळ्यार रुपयाचें वॅल्यू अरावंड 12 to 14% देंवता वर्सान वर्सा आमकां मेळची वाड 100% मात्र पूण आनीक समुदाय असो ताजे कडेन खंय बोल्सांत पयशे ना तो वचून बँकांत जावन पयशे काडटा आनी लोन काडटा आमी दवरले डेपॉजीट आनी तो लोन काडन तो हायेस्ट प्रॉफीट करून एकदम उद्यमी जावन उसल्या पावंडाक पावता खंयसर गी मोगाचें न्हू आमच्या चिंतपांत आमकां केदाळा मुखार वचूंक आमकां भियेता या आमकां चिंताप असलें नकारात्मक चिंताप आसा आमच्या जिवितांत आमकां वयर येवंक जायना एक बरें उदाहरण कालें म्हळ्यार देव आमचे चिंता पळयता आनी चिंता पळोवन त्याच प्रमाणे तो सर्वेस्वर देव एक्ट करता या तो त्याच प्रमाणे करता मनशाक एक बरें उदाहरण उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता
उत्पत्ती ग्रंथात आमी पळयलें जाल्यार 11व्या अध्यायांत थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा सगळ्या संवसारार मनीस एकच भास उलयतले आनी एकच तरेचें उतरां वापरतले. उदेंतेन जावन ते पयण करून आसतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय ताणीं वस्ती केली. ते एकामेकाक सांगी लागले येया आमी मातयेचे इटे करया आनी उज्यान ते लासया. अशें फातरां बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डामार ताणीं वापरली. आनी उपरांत ते म्हणाले येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया. अशें आमी एक व्हड नांव जोडटले हांव आनी सगळ्या पृथ्वीर शिंपडून वेचेन हांव. आतां हांगासर पळया लोक केवल चिंता मात्र तो सांगता खरी हांव म्हणून योजन पळया येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया. ताणें बुरूज बांदूं ना ताणें बांदया म्हूण सांगलें मात्र. अशें आमी एक व्हड नांव जोडटलें हांव आनी सगळ्या पृथ्वीर शिंपडून वेचेन हांव. हांचे प्रकार चिंतलें योजन केलें मात्र. पूण देव कितें म्हणटा पळया नेक्स्ट वाक्य तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पुतांनी बांदलेलें शहर आनी बुरूज पळोवन जगाचेर सकला देवलो आनी निसर्गी बांदूं ना आनी चिंतलें आनी योजन केलें. पयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर देव मनशा पुतांनी बांदलेलें शहर आनी बुरूज पळोवन जगाचेर सकला देवलो. खंयसर बांदलां बांदलें काय येना चिंतलें मात्र. खेदाळा चिंतलें हांव हातून चिंता या योजन घालता हांव. पवित्र पुस्तकांत सर्गराजाच्या दृश्टीन कितें थंय जावन जालां म्हणून देवाच्या दृश्टीन जावन जालें. देखून जेजू म्हणटा आनी एका स्त्रियेचेर तुवें दिश्ट घाल्या बरो जालें तुजें व्याभिचार जावन जालो तुवें घाली गे जावन जालें. हांगासर बुरूज बांदता म्हूण चिंतलें देवाचे प्रकार बुरूज बांदून जालें आनी त्या देखून पळोवंक म्हूण देव सकला देवलो. आज आमी जर तर नकारात्मक चिंतपांनी केदाळा आसावंगी या नकारात्मक तरान आमी भोगून आसावंगी त्या वेळा आमकां पुराक देवातावन वातावरण मेळटा आसतना. कित्याक आमची मेटा आमी येदोळशी ह्या विशयान डिस्कस केलां कितें म्हळ्यार देवा कडेन मागचें त्या स्पिरिच्युअल रेल्मार आत्मीक क्षेत्र जारयेक येवचें मनशाच्या त्या संवसारांत मनशाच्या क्षेत्रांत तें मनशा मुखान जारयेक येवचें. हांगासरी जें कितें तूं योजन करताय त्या योजन प्रमाणे थंयसर जारयेक पळय सर्वेस्परा देवाच्या आत्मीक क्षेत्रांत पळयतना तें जारयेक जाल्लें बरें जाता. त्या देखून हांव सांगता मोगाचें न्हू हांवें तुवें खंयसर बदलूंची गरज आसा. वी हॅव टू ऑल आमच्या समुदायान आमी बदलची गरज आसा. आमचें चिंताप पॉजिटीव या सकारात्मक चिंताप आमकां जावंक जाय. जर तर सकारात्मक चिंताप आमचें भोगना जाल्यार मेळना जाल्यार काय जाता आमकां यशस्वी मेळना आमकां यशस्वी मेळना. थंयसर जावनी जालें हाचें जालें अशें म्हणून. आनी एक उदाहरण दिवचें जाल्यार म्हळ्यार प्रॅक्टिकल तुमकां उदाहरण दिवचें जाल्यार इस्त्रेचो बॉक्स आमी केदाळे सकाळां घरा इस्त्री करता. इस्त्री करतना थंय एक थर्मोमिटर आसा. थर्मोमिटर त्या थर्मोमिटरांत आमी तें कॉटनाक जाल्यार इतलें सिल्काक जाल्यार इतलें आनेकाक जाल्यार इतलें तें थर्मोमिटर उनाक ऊन दवरता. पावर त्या इलेक्ट्रिसिटी पावर वचून आसा पूण खेदाळा ते लिमीट आयलें गी टक्का कट जाता. ताजे उपरांत ती इस्त्री ऊन जावंक आयकना. ती इस्त्री ऊन जावंक आयकना. करंट येवनूच आसा पूण इस्त्री सेड ऊन जावंक आयकना. कित्याक म्हळ्यार थर्मोमिटर ते आमी फिक्स केलां ताजे इतलें लिमीट इतलें. तेच प्रमाणे खेदाळा म्हजें तुजें चिंताप इतलेंच आसा देवातावन देवाची सकत आत्म्याची सकत जाय तितली आमचे थंय व्हडल्यार आमी एक थर्मोमिटर फिक्स केल्ल्या बरें आमच्या जिवितांत ताजे मुखार वचना. थोडे फावटी मनशांक एक लॉटरी उठलें पळयता हांव या एकदम एकटी ग्रेस जाल्लें पळयता हांव पूण त्या मनशाचें चिंताप ताका फायनान्शियल ताजें चिंताप सोमाना जाल्यार एकटीच्या एक दोन वर्सां ग्रस्त जावन आसता शिवाय परत तो पयलींच्या
फक्त स्टेटाक येता देखून आमी म्हणचें आसा तांकां दिवन कांय प्रयोजन ना सायबा दुबळ्यांक तुवें कितलेंय दिल्यार प्रयोजन ना ताज्या बदलाक तांकां कशे पयशे करचे म्हणून आमी शिकयचे म्हणटा आमी खाली साद्या भाशेन उलोवचें जाल्यार दुबळ्यांक तुवें कितले पयशे दिवचे गरज न्ही बगार ताका पयशे कशे करीचे उत्पन्न कशें करीचें शिकयचें म्हणून म्हळ्यार तुवें 1 करोड रुपये दिल्यार थंयसर उरना तो पयशे कित्याक ते मनस्थिती त्या मनशांची त्या प्रमाणे बदलना बगार खेदाळा त्या मनशाक पयशे गळोवंक तुवें शिकयताय त्या मनशाची मनस्थिती बदलता आनी खेदाळा ती मनस्थिती बदलता तो मनीस दुबळो आसलो ग्रेस जावंक शकता तशेंच आमी पळयता विमानाचे काले आमी उपचारांनी आमी पळयता थंयसरी ताका सायंटिफिकली इंस्ट्रुमेंट्स आसात एक चूर विमान इल्लें पयस गेल्ल्या कोडले एका लायनी जावन वचचे आसले अनेक कडेन वाऱ्यार वता आसतना सिग्नल ताका येताले तो रॉंग डायरेक्शनार वचून आसा म्हणून टप्पा करून सिग्नल ताका मेळ्ळ्या कोडले पायलट आनी सारक्या वाटेक तो येता त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत ते तशेंच करता जर तर तुजे कडेन सकारात्मक चिंतप आसा जाल्यार भौतीक थरान हांव तूं एका डायरेक्शनार येता जाल्यार आमचें तें सकारात्मक चिंतप अनेक कुशीन वडटा आळे तूं रॉंग डायरेक्शनार वचून आसाय तूं सारक्या रितीर ह्या रितीर वचाचें म्हणून जर तर आमचें चिंतप नकारात्मक आसा जाल्यार आमी बऱ्या वाटेन आसल्यार आमकां तें नकारात्मक चिंता फाटी हाडून येता आनी आमी अनेक डायरेक्शन वचून परत आमी फोंडाक पडटा त्या खातीर हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय आमच्या जिवितांत खंयसर आमचें चिंतप आनी कशें आमकां परिणाम बदलाता म्हणलें आखेर करच्या पयलें मोगाच्यान चिंतपांत थंय उडास दवरूंक जाय चिंतप बरें आसता आसतना थोडे फावटी आमकां कितें फोळ कुडलें येना म्हूण आमकां भोगोंक पुरो आनी हांवें चिंतलें हांगासर सांगलें हांवें तशेंच चिंतलें पूण म्हाका जावना म्हूण तुमी आन्सर पाटीं करूंक पुरो देखून आतांच हांव तुमकां एक बायबल कोटेशन हांगासर दिता पवित्र पुस्तक म्हणटा हेब्रेव घरांत बरयल्ल्या 6व्या अध्यायान 15वें वाक्य म्हणटा अब्राहम सोंसणिकेन दृढ रावलो देखून देवान बसयल्लें जोडूंक तो पावलो कित्या खातीर सोंसणिकायेन तो दृढ रावलो तूं चिंतपांत पॉझिटीव तरान येता आसतना तुवें सोंसणिकाय काणयचें म्हळ्यार तुज्या जिवितांत कश्ट येवंक पुरो तुका थोड्यांनी इन्सल्ट करूंक पुरो थोडे फावटी तुका पुरासण भोगोंक पुरो थोडे फावटी तुका दूख भोगोंक पुरो थोडे फावटी तुका विराराय भोगोंक पुरो पूण पॉझिटीव चिंतप तुजे लागीं आसा जाल्यार तूं करेक्ट डायरेक्शनार आसाय येता आसतना त्या वाटेर तूं येता आसतना अब्राहमाकी जाय तितले कश्ट संकश्ट आयले जाल्यार पुरासण भोगल्या जावंक पुरो ताका कितलेशे ताका निराशा मदें मदें भोगल्या जावंक पुरो जायत्या प्रवादींक तशेंच भोगलां पूण पॉझिटीव ताजें चिंतप ना म्हाका देवान आपयलां त्या खातीर हांव ह्या डायरेक्शनार येता हांव म्हजें त्या अब्राहमाचें असलें पॉझिटीव चिंतप सकारात्मक चिंतप ताका उन्नत स्थानाक वचूंक ताका पावलें सर ताजे कश्ट आसले जाल्यार ते सोंसून तो उन्नत स्थानाक वचूंक ताका कुरपा लाभली त्याच प्रमाणे आमी पळयता आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत जावंक पुरो त्या जुजे आसो पूत कोण जाकोब आसो पूत मस्त ताका कश्ट ताच्या जिवितांत ताका सोंसूंक मेळ्ळे जाल्यार ताजे थंय सकारात्मक चिंतप आसल्या वरवीं व्हडली देव म्हाका आसा म्हणलें चिंतप आसल्या वरवीं ताका कोणाय ताका विकल्यार तो जैलाक गेल्यार ताजें पॉझिटीव एटिट्यूड आसल्या वरवीं तो कंगाल जावना ते जैलांत असल्या वेळार ताका विचारता तूं कशें इतलें खुशाल आसाय सक्कट टेन्शनार आसाय तूं बारी खुशाल आसाय ओ बारी खुशालार आसलो ओ थंयसर संतोशान आसलो थंयसर उरल्यांक स्वप्नां पडल्या हो अर्थ सांगून आसलो आका केदाळे भोगून हांगी हांव एक जैलांत आसा म्हणून कित्याक आजचें तें आसलें तें पॉझिटीव चिंतप ह्या सकारात्मक चिंतप आनी एक दीस टक्का कर तुमच्या सकारात्मक चिंतपाक फळ येवचो म्हळ्यार एक दीस फटक्कन फळ येता सडन येता आमी चिंतल्या कुडले येना जावंक पुरो पूण तो सडन आमकां फळ येता आका आदल्या दीस हो मनीस जैलांत आसलो सडन ताका फरावराय आपयता ताका अर्थ कितें ताच्या विशयी स्वप्ना विशयी सांगता दुसऱ्या दिसा तो त्या देशाचो प्रधानमंत्री जाता उडास दवरया म्हाका एकच दीस बदलावण ताजें सकारात्मक चिंतप 7 वर्सांचें पूण रिजल्ट बदलावण ताका एका घडयेक खंयच्या मुमेंटाक आमचें जिवन चेंज जावंक पुरो आमच्या नव्या सोल्यान आमी पळयता हे जेजूचे सीस मस्त दीस थंयसर
जेजू जिवन जाल्या उपरांत थंयसर ते जेरुसलेमांत आसले. पवित्र पुस्तक म्हणटा धर्मच्या ग्रंथांत पयले अध्याय 4 आनी 5 वाक्य म्हणटा ते एक पोटी सांगाता मेळ्ळ्या वेळार ताणें जेरुसलेमांतल्यान भायर सन वचनाये बगार बापान बसयल्या देण्याची वाट पळोवन रावासे म्हूण ताणें तांकां ताकीद दिली म्हणटा. आनी ते देण्याची ते राखून आसले सकारात्मक चिंतपान थंयसर बसून आसले. पेंतेकोस्त दिसा सडन एकच बोटी आत्म्याच्या सक्तेन ते भरतात. त्या देखून मस्त बोटी तुमकां बगूंक पुरो आमी सकारात्मक चिंतपान येताना आळसे म्हाका अशें जाता, थंयसर नकारात्मक भोगता, थंयसर म्हाका दूख भोगली, थंयसर हांवें कितले दीस रावचे, कितलेय दीस रावल्यार सकारात्मक चिंतपाच्याक खेदाळय ताका सडन तर रिजल्ट ताका येता, तेजें जिवन तेजें परिवर्तन जावचें खंडीत. त्या देखून पयलीं पुस्तकांत आमी पळयता मार्काच्या 4 अध्यायांत 26 वाक्यान आमी पळयता जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता, दीस वा रात तो न्हिदून आसूं वा जागो आसूं तें किरलाता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तो नेणा. भूंय आपले सक्तींच फळ दिशेन करता, पयलें पलवी उपरांत कणस शेकी कणसान भरलेली दानी. म्हळ्यार लेवल 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप. केदाळा सकारात्मक चिंताप आमचे लागीं आसा थवळ थंयसर फस्ट सकारात्मक चिंतपाच्या प्रमाणेच थंयसर एकच परिवर्तन जावंक शकता आनी आख्रेक बरें फळ दिवंक शकता. त्या देखून उडास दवरिसय एक सीजन ऑफ प्रिपरेशन म्हणून आसा, म्हळ्यार तयारेचो वेळ आनी एक सीजन ऑफ मॅनिफेस्टेशन म्हणजे हें कालें परगडणेचो वेळ. केदाळा सकारात्मक चिंताप आसा, त्या दाळा आमी तयारेच्या वेळांत पाशार जाता. ते सकारात्मक चिंताप कंटिन्यू जालें जाल्यार त्या तयारेच्या वेळा उपरांत आमकां परगडणे म्हळ्यार मॅनिफेस्टेशन आमकां आशिर्वादाचो वेळ येता आनी थवळ आमी सगळां आशिर्वादी जाता. त्या देखून मोगाचें न्हू आज हांव तूं देवा लागीं मागया सर्वेस्परा आमकां आमचें तें मुखल्या जिवांत सकारात्मक चिंतपाचें धेणे तूं आमकां फावो कर, तुजी कृपा आमकां फावो कर. आमकां पॉजिटीव चिंतूंक हांव संतोशान आसा म्हणलें चिंता पासूंक म्हाका जायतलो वेळ आसा, हांव बरो आनेकली बरी म्हाका करूंक साध्य आसा म्हळ्यार असल्या पॉजिटीव चिंतपांत म्हजें कुटाम बरें कुटाम, म्हज्या वावर करचो जागो बरो जागो असलें पॉजिटीव सकारात्मक चिंतपान आमी बरी मुखले दीस आमकां आमच्या जिवितांत संपूर्ण कांयक उंचल्या पावंडाक पावचे आसले जावं दी म्हणून सर्वेस्पर लागीं मागया. आमेन. आयच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान मागता बापा संवसारार शांती देवन येवच्या पासून तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हर एकल्याची काळजां मनां परिवर्तीत कर बापा. राष्ट्रामध्ये आसचें झुजाचें वातावरण तूं निर्मूलन कर बापा. हर एकल्याक मन परिवर्तन करूंक तुझ्या पवित्र आत्म्याची मजत लाभय बापा. जातीमध्ये राष्ट्रामध्ये आणि एकामेका दुस्मानकाय दवरन एकामेकाचो जीव काडच्या हंता पर्यंत पावलेले ह्या मनशाचें चिंताप तूं परिवर्तन कर बापा. सर्वेस्परा बापा तुजी दैवीक काकूळत मनशा कुळाचेर वत म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हर बशर बाबा 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 हालेलुया 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 मशखरा बारी बाराबा हालेलुया 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 हर माशर. सर्वेस्परा बापा आमचो देश समर्पण करता. ह्या देशांत हर एका जाती कातीच्या लोकांक माया मोगान जियेवच्या तसलें देणें दिवन आशिर्वादसी बापा. हर एका राजकीय फुडाऱ्यांक तुज्या हातीन समर्पण करता. तांची काळजां मनां मनशा मोला गौरव दिवचे तसलें जावन बदलावण कर बापा. समर्पण करता बापा. तुजो पाटलाव करच्या हर एकल्याक जो कोण द्वेश दिता तांकां हिंसा दिवन कश्ट दिता तसल्यांची मनां परिवर्तन करच्या पासून मागता बापा. तुजी परिवर्तनाची सकत हर एकल्याचेर वत आनी हर एकल्याची काळजां मनां परिवर्तन कर आनी एकामेकाक गौरवान लेखचे तसलें वातावरण ह्या आमच्या देशांत आसा कर म्हण मागता. समर्पण करता बापा. आमची दिएसीस ह्या दिएसीसींत
हर एकल्यानी आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तुका हरसूंक जाय आसची कृपा फावो कर म्हण मागता. आमचे थंय आसचे आत्मीक बंधन तूं निर्मूलन कर बापा. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मार्गदर्शन आमकां फावो कर बापा. सोम्या तुज्या पवित्र रक्तान आमकां आसची बंधनां तुज्या आत्म्यातावन ती पवित्र सकत जोडूंक आसची हर एक तरेची अडकळ हुमटून काड सोम्या. पवित्र आत्म्याची कृपा आनी मार्गदर्शन स्वीकार करूंक आमचे थंय कितें अडकळी आसात, खंयचे सक्कट ताळण्यो आमकां येतात ते सर्व मोडून घाल पवित्र आत्म्या. आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां सारक्या वाटेन चलोवंक जाय अशी कृपा लाभय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हर बशर बार 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 हालेलुया हालेलुया हरे दी 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 रे रा 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 बशर दी 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 रा हालेलुया हालेलुया हर माशर रा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೋಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೋಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೋಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೋಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ, ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಯೇಸುವೇ, ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಯೇಸುವೇ, ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಯೇಸುವೇ, ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಯೇಸುವೇ, ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्गेच्या बापा तुझ्या दैविक सत्तेन आम्हा समेस्तांक अभिषेक कर बापा. तुझे योजन आमच्या जिवितांत जारी जावंक कृपा तूं वळय बापा. सरेस्परा बापा आमचे थंय तुजो आत्मो जिवाळ आनी कार्याळ दवरन तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन आमी तुझी भुरगीं जावन जियोंक आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत कर म्हण मागता. सर्गेच्या बापा तूं आमकां आत्म्याची सकत दिवन आशिर्वादीत करा. बश्शा बाला 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 बा हिला मामा 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 हर एकल्या थंय आसची पिडा शिडा
या घडये सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान आता धुवून काढ सोम्या हलकिरीनो नामा शाते दी 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 दा 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 दी 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 दा राबातून नामा शारा रे रे रा जो कोणातही बे आसा ते आता सोम्याच्या पायांतळा समर्पण करतात जीविताच्या दावणेर आसचे बे सोम्या हट तला माय चीथ ना माय शेत करगना रिसू सोम्या आता तू ते काढताय देखून आमचे ताऊन ते बे हुमटून काढताय देखून अर्गा दिता बाबा आला करे ज्ञाना शबाला बाला 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 बरी तू दोन ना साली तारे तारा शबक आले माय शोरे रे 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 रा शबा आले लला हात करल्या कामात हर एक पावटी सलवणी बघून निराशी झाल्या व्यक्तीक सोमी जेजू आज आशीर्वाद सिता आणि ताका ब्लेस विशेष तरचे आशीर्वाद देऊन ब्लेस करता म्हणता देराला बागा कुरे नारा बाची तू नारा रे दिशी दे दरा थाला माय शेरे रा शबक थोले माय शरारा शबालाबा शबाराबा शबाराबा सबारांत याचे असमाधान काढणं शांती देऊन आशीर्वाद सिता म्हण बसायता आमेन. मोगाच्या सोम्याचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता. एक घडी आमची ते सवा मागणी सोम्याच्या पांयां आमी समर्पण करुया. परत हे वरास कुटुंबाच्या वरास सांगचें कुटुंबाच्या वर्सा आमची कुटुंबां बगेवन कुटुंबां बरी बगेवन पवित्र जावंक जाय. देखून आज परत आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता आसतना आमच्या दियेसींतल्या सर कुटुंबां खातीर आमी विशेष तरान मागया. हर एका कुटुंबांतल्या हर एका सान्यां खातीर सोमी देव तांकां आशिर्वादीत करून दी. कुटुंबान तांची जबाबदारी समजून एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर जियोंक वावरूंक तसलें उदार मन सोमी तांचे थंय रचून दी आनी हर एक कुटाम पवित्र भाग्यवन करून दी म्हणून आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें आमच्या मंगळूर दियेसी खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर आनी आज आमी विशेष तरान मागया सकड याजकां खातीर विशेष तरान पवित्र सभेन जायते मिसांव जायतो वावर आमचे याजक भाव करना आसात. जांकां जायते समस्ये कश्ट दूख बेजाराय तांच्या जिवितांत आसा एकसूरपण आसा सकड याजकां खातीर निवृत्त जाल्ल्या आतां प्रस्तुत सेवा दिवच्या विविध जाग्यांनी विविध दियेसीजींनी संवसार भर वावुरतल्या हर एका याजकां खातीर मागया. सुमयाचे मिसांव विशेष तरान करून सुमयाची बरी खबर सगळ्यांनींतल्यानी ते परगट करना आसात. सुमी तांकां जाय आसली भलायकी मतीक समाधान संतोश आनी सर पवित्रात्म्याच्या देण्यानी कुरपेनी तांकां नेटोवन दी बरोवन दी आनी तांचे मारिफात सुमयाचे मिसांव फळां बरी जावं दी कार्यागा जावं दी म्हणून आमी विशेष तरान सकड याजकां खातीर धर्मिकां खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू आनी आज आमी प्रत्येक जावन सुमया कडेन सुमी जल्मोन ल्हान व्हड जावन ताणें मिसांव केल्ल्या त्या पवित्र जाग्यां खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू आनी प्रत्येक जावन इस्रायल आनी पलेस्टिना मदें सुरू जाल्लें तें झूज बेगीनच थांबच्याक आनी तांच्या मदें साबार वर्सां जावन थंयसर झगडें चलोवन आसा. तांच्या मदें मानस्ताप आसा. एक सूक्त पर्याय सोदून काडच्याक बऱ्या मनाच्या मनशांक उजवाड मेळचे खातीर आनी त्या मारिफात हो समस्या इत्यार्थ जावं आनी त्या दोन देशां मदें थंयसर शांती समाधान विशेष तरान राज जावच्या खातीर आनी आतां प्रस्तुत चलोवनाचें तें झूज बेगीनच थांबच्या खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू सभा जाणांनी जीव सभा जाणांनी घरदार होगडावन घेतला मरण पावल्या त्या आत्म्याक शांती आमी मागता आसतना घरदार वखदावन घालून घेवन निराशे जाल्ल्या कश्टांत आसल्या दुखांनी आसल्या त्या कुटुंबां खातीर आज आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें न्हू सुमयाची सकत विशेष तरान त्या सुवातेर वाळच्या खातीर आनी सुमयाची शांती सुमयान म्हणलें शांती तुमकां सुमयाची शांती त्या सुवातेनी राज जावच्या खातीर आज आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें न्हू त्या सुवाते खातीर मागचे आतां आमच्या देशा खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण 5 राज्यांनी एलिसांव आसा लोकांनी हर एका लोकांन मतदान करूंक आनी त्या मारिफात बऱ्या मुखेल्यांक विंचून काडचें तें हक आमच्या भारत देशाच्या प्रजेचें जावन आसा. आनी त्या देखून ह्या 5 राज्यां खातीर लोकां खातीर विशेष तरान मागया. मोगाचें न्हू आनी बरें सरकार त्या राज्यांनी अस्तित्वाक येवन लोकांची हक्कां संविधानाची हक्कां उखोवन दवरता तसले व्यक्ती अधिकाराक येवच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया. आनी त्या मारिफात
पवित्र आत्म्याची सखत करपा ह्या पांची राज्यांनी वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. त्या देखून आज आमी आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. म्हाका जेन्ना पवित्र साक्रामेंटांतल्या जेजूतय आनी प्रत्येक जण सोम्याची सखत त्या पवित्र आत्म्याच्या मजती मारिपात वाळोवन दी आनी प्रत्येक जण त्या इस्रायल पॅलेस्तीन गांवांत आनी थंयसर शांती समाधान राज जावच्या खातीर आमी मागया. आमचींत मस्त जाणां भोंवडां थंयसर वावर करना आसा, तांकांय कश्टांनी आसात, तांची परिस्थिती कश्टांची जाल्या, त्या देखून तांच्या सगळ्यां खातीर तांकां भद्रती सोम्यान लाभोवच्या खातीर तांचो वावर तांणी करून करपा सोम्यान लाभोवच्या खातीर आनी सोमी तांकां सक्कड वायटा विघ्न अवघडांतले राखचे सांबाळच्या खातीर आनी मागया हें झूज विगीत आमच्या खातीर विशेश तरां पवित्र आत्म्याची सखत करपा एकामेकाचो मोग करच्याक मनशापणान भरलेली आमी मनशां जावच्याक सोमी हर एकल्याच्या मती उजवा दिवच्या खातीर आमी मागया. म्हाका जेन्ना आमचे दोनी हात आमी उबारून धरया आमी मागया. सोमी जल्मोन ल्हान व्हड जाल्ल्या मिसांव केल्या त्या सुवात्यांनी शांती समाधान विशेष तरान राज जावच्या खातीर आमी मागया. ते पवित्र जागे ते पवित्रपणान उरच्या खातीर आमी मागया. म्हाका जेन्ना सर्वर परस्पर प्रीती सलू तुवें सलमोन ल्हान व्हड जावन मिसांव केल्या पवित्र जाग्याक ह्या घडये तुज्या पांय तळा समर्पण करता. ह्या दोन देशांमध्ये आसले मनस्ताप तांणी बसून उलोवन परिहार करून उजवाड दी सोम्या. प्रत्येक सोलोन आसचे ते झुजून ह्या सुवातेर आमच्या शांती समाधान राज जावच्याक तुजी विशेष संगत करपा वाडय सोम्या. तुज्या पवित्र आत्म्याक त्या सुवातेर पाठय सोम्या. पवित्र आत्म्याच्या हाजरपणावरी मनशापणान जीव नाका करपा दी सोम्या. सोम्या धार तुज्या आत्म्याक मुखेल्यांचेर धार तुज्या आत्म्यान थंय वसलेल्या हर एका पावनांचेर निराशे जाल्ल्या त्या कुटुंबाक मरण पावन कुटुंबाच्या वगडावन घातलेल्या त्या कुटुंबाक सोम्या बुजय सोम्या. तुजी सांगात दी सोम्या. तुजी कृपा वाळोवन दी सोम्या. Lord Jesus, bless them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Be with them, Lord Jesus. Protect them, Lord Jesus. Protect them. May your peace reign over, Lord Jesus. Touch all the leaders, Lord Jesus. Apor Soumya. विशेष तरह तुझी संगत करपा वाळोवन दी सोम्या. त्या पवित्र सुवातेर सोम्या समाधान थंयसर राज जावं दी सोम्या. समाधान मनशाच्या काळजांनी समाधान या दोन राज्य देशामध्ये वस्ती करून सोम्या. आपोर सोम्या. आपोर सोम्या. आपोर सोम्या. आपोर सोम्या. दार तुझ्या आत्म्याक सोम्या. दार तुझ्या आत्म्याक सोम्या. दार तुझ्या आत्म्या बऱ्या मनाच्या मनशा मारिपा तांच्या नेतेपणावरून थंयसर शांती समाधान राज जावच्या तांच्या मध्ये उजवा दी सोम्या. Touch Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Bless Lord. Bless them, Lord. Pour out your spirit, Lord Jesus. Pour out your spirit, Lord Jesus. Pour out your spirit. सोम्या दार तुझ्या आत्म्या. हा पोर सोम्या. हा पोर सोम्या. हा पोर सोम्या. आमच्या भोवंडाक प्रत्येक जण आमच्या गांवच्या लोकांक तूं सांबाळ सोम्या. हर एका लोकांक सांबाळ सोम्या. तांचो वावर करून करपा दी सोम्या. हा पोर सोम्या. थँक यू जीसस. प्रेज यू लॉर्ड जीसस. एडोर यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. 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 Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सोम्याचे आशीर्वाद आमी सोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत. येद्या व्हडा साक्रामेंता सस्तांग नामान करूया. पुर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदार्या. सल्वारमेच्या उस्कत्विस्व्या बावार्थाचे बोलथिव्या. जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुती जा. पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थाड्यान हर्षिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समा समी नावार्था. प्रार्थुया. ये देवा विजय साक्रामेंटा काल तुझ्या कष्ट सवगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो बल सदांच आमचेर आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर.
जो जियेत आणि राज करता ससनाच्या ससना. आमेन.